तर आम्ही पळता ही वाट आता ह्या वाटेवयल्यान भुरगे दनपारच्या वेळार भुकेच्या वेळार चलून वयतात. आमचो हांगाच श्वास फुडलो. ती भुरगीं बाबडी कशी वता आसतली हांगासरल्यान हे गोवोरमेंटान पळोवपाची गरज आसा. जालो धनगरवाडा आनी हांगा आमी पळयतात कांयच ना लागीं. 4 व्हिलर सोडून हांगा 2 व्हिलर येवपाक सुद्दां चान्स ना. लोकांनी रावप कशें हांगा. आनी हे आमी जर पळयत तर कवळे पंचायतीच्या सामके फाटल्यान जाय. आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो आमदार आहा तो 3 फावटी PWD मिनिस्टर जालो. तरी सुद्दां ह्या गांवची हांगासर हे 7-8 घरां जी आहा 30-35 वोट्स आहा हांगासर कांयच उदरगत ना. आमचो गव्हर्मेंट व्हडले उलयता उदरगती बद्दल, पूण म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत आनी ताजे बाकीचे मिनिस्टर इवन PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी हांगा येवन पळोवचें की कितें चल्लां, लोकांक कितलो त्रास काडचो पडटा. भुरग्यांचो एक जाणटो मनीस जर सीक जालो तर ताका व्हरपाक कितले पयस वयचे पडटा ते चिंतात. लोकांनी वयचें कशें. एक दुयेंस मनीस एम्ब्युलन्स कसो येतलो. दीस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल. हे लोक म्हणटात हांगा धनगर समाजाचो अध्यक्ष बाबू कवळेकर सुद्दां हांगा येयलो, पूण ताणें देखील कांय दखल घेतली ना हांगासरली. हांगाचे लोकांचे अडचणी ताणें पळयल्यात, पूण अस्तित्वात ताणें कांयच करूं ना. म्हाका एकच विचारनशें दिसता गव्हर्मेंटाक, लिडरांक, पॉलिटिशियनांक, हे हांगा रावतात ते लोक मनीस न्हू काय.
नमस्कार. तर तुम्ही पहिली आमची वयर येताना कितें हालत जाली ती आनी जेन्ना आमी उलयता ही गजाल सकाळी फुडें देंवपाची चडपाची दनपारच्या भुकेच्या वेळार भुरगे चडटली ही भुरगीं आमी पळयता माणकुलीची भुरगीं ही जेन्ना ह्या वाटे वयल्यान दनपारच्या भुकेचे वेळार जेन्ना ही वयर चडटात तांची कितें हालत जाता आसतली ही आमच्या पॉलिटिशियनांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या सरकारान हाजी दखल घेवची अशें म्हाका दिसता. कारण जी हालत आमची आतां हांगासरल्यान ही 15-20 मिनटांची वाट वयर येवपाक लागली ही भुरगीं सदां सकाळ दनपार सदांच आसता आनी तांकां कितें हालत जातली ही गव्हर्मेंटान पळोवचें पडटलें. कित्याक आमी जेन्ना उदरगतीचें उलयता आमी म्हणटा गोंय आमचें जें ल्हान स्टेट आसून सुद्दां आख्ख्या भारतांत आमचो नंबर 1 जाता वेन वी टॉक अबावट डेवलपमेंट. पूण जेन्ना हांगा येवन पळयता आमी तेन्ना एक भलतीचशी आमकां अशी इमेज तयार जाता. कारण खूब कितें करपाची गरज आसा हांगा. तर आमी आयल्यात कवळे पंचायतीच्या वाठारांत धनगर वाडो म्हणटा दोंगरार आसा हो. हांगा कमीत कमी 7-8 घरां आसा, किमान अबावट 30-35 वोटर्स आहा. पूण आजून पासून हांगा रस्तो ना. तर आमी हांगा ह्या लोकां कडेन आज उलोवन पळोवया की तांचे कितें कितें प्रॉब्लम्स आहा, कशें कितें ते मॅनेज करतात. जेन्ना कोण दुयेंत पडटा, भुरगे, कोण प्रेग्नंट वुमन आसा ते कशें मॅनेज करतात ते सगळें विचारून घेवया. तर हांव सुरज नांद्रेकर परत एकदां तुमचे कडेन गोंयकारपण ह्या चॅनलाचेर स्पेशल एपिसोड ऑन डेवलपमेंट वॉट एक्चुअल इज द रियलिटी ऑफ गोवा. सो तांचे कडेन उलोवया आनी पळोवया कितें चल्लां गोंयांत आनी तांकां कितें त्रास जाता ते आमी सगळें जाणून घेवया. तुमचें नांव सांगता पयलीं? सविता दोंडोडोय फडे. ओके. तुमी हांगा धनगरवाड्यार हांगा कवळे हांगा पंचायतीचे हितून केन्नाच्यान रावता हांगा? जाली 50 वर्सां. आमकां तर खबर आहा. आमी हेजे पयलीं आमची पिळगी 2-3 पिळगे गेल्ले आसा. ना तुमी लग्न करून हांगा 20 वर्सां जाली. 20 वर्सां. तुमच्या लग्नाक 20 वर्सां जाली. 20 वर्सां. हाज्या पयलीं खंय रावताले तुमी? वाळपय. वाळपय. ओके. तुमी हांगा येयला तेन्नाच्यान आतां पर्यंत कितें उदरगत जाल्या हांगा? आमी येवन हांगा आमी पयलीं आमकां रस्तो ना म्हणून तितले हे नासलेले, खबर नासली. रस्तो येवपाचोच ना म्हणून अशें खबर नासलेली. जातलो म्हणून आसलेले आमकां अशें मनान आमच्या. आनी इतली वर्सां आतां आमी पळयता सांगून आमच्या आमदाराक पळयता, सरपंचाक पळयता, पंचायतीन बी आमी दिता एप्लिकेशन, म्हणून आमचें कांयच जायना. म्हाका पूण काय जेन्ना ते वोट मागपाक येता तेन्ना कितें तेन्ना म्हणटा? सांगता करुया आमचो पात्रांव निवडून येयलो की आमी तुमची हे करता म्हणपाक लागलो, रस्तो करून दिता तुमकां. हय. मागीर इलेक्शन जावन निवडून येयलो सुद्दां जाल्यार आमचें कोणूच आमकां पळोवपाकूच येना हांगा कोण. मागीर पळोवपाकूच येना. फक्त इलेक्शन टायमार तुमच्या फाटल्यान. इलेक्शन टायमारूच. ओके. म्हाका सांगा हांगा तुमकां रस्तो नासलेल्या कारणान हांगा कितें कितें त्रास भोगचे पडटा? आमकां सगळे आमी प्रेग्नेंट आसल्यार आमकां सकयल वचपाक येवपाक त्रास. तुमी आतां येताना पयले आसतले कशी वाट आसा ती. रातचे रिचे कितें मनशाक जालें जाल्यार व्हरपाक ते त्रास, सामान हाडपाक त्रास. आमचे हांगा कितें फंक्शन आसलें जाल्यार आमकां सामान हाडपाक जायना. मनाय घालून कितले हाडटले आमी बायलां कशी हाडूं शकतली? आमचे एक मिस्टर आसा ते हाडूं शकतले, आमच्यान जाता? हे आमकां संवयच ना न्ही अशें वयर चडपाचें. तुमचें नांव कितें? सुनीता लक्ष्मण डोईफोडे. तुमी एक्चुअली तुमकां हांगा लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं आनी केन्ना येयल्या तुमी? जाली 12 वर्सां जाली. 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां जालीं. तुमकां हांगा कितें बदल दिसला काय सेम आसा तशें? आसा तशें कांयच बदल ना. पूण कितें कितें त्रास तुमकां भोगचे पडला हांगा? त्रास हांगा सगळ्याचे भोगचे पडटा. प्रेग्नंट आसा तेन्ना दुसऱ्या वचून रावचें पडटा. कितें हाडपाचें सगळें माथ्यार वचून हाडपाचें पडटा. कितें भुरग्यांक घेवन माथ्यार वचून सगळें पावसान त्रास जाता आमकां. पावसान जाल्यार सामको त्रास जाता आमकां. कित्याक सामको चिखलासून वयचें पडटा. भुरगीं सगळे कपडे लोळून बिळून सगळे सकयल वयता. तशेंच घेवन वचून स्कुलान बसता भुरगे. सामके पावसान जाल्यार सामकें आमची हालत जाता हांगा. कित्याक आमकां वीज बी पडटा कितें अशें सामकें त्रास जाता आमकां घरान सुद्दां. ओके. खूब त्रास जाता. मागीर अशें केन्ना एक इन्सिडंट जाला केन्ना कोण व्हडलो दुयेंत पडला आनी ताका व्हरपाक खूब आमी त्रास? खुर्चेर घालून उबारून व्हरता सकयल. खुर्चेर घालून सकयल व्हरून व्हरता नाल्यार फाटीं मारून उबारून व्हरता आमी. हांगा एक गजाल म्हाका आयकूंक आतां पळोवंक गेलो, बरो नासता तो बरो आसा आनी भुरग्यांचोय त्रास जाला. हांगा कोणाचें मरण जालें जाल्यार कितें करतात तुमी? मरण जाल्यार आमी हांगाच अशें हांगाच हें करता न्ही. हांगाच मागीर सकयल तुमकां स्मशान भूमी बीन कांय ना? तशें कांय ना. हांगाच आमी हें करता. हां. ओके. तर इतलो तुमकां सगळ्यांक त्रास आनी गव्हर्मेंटा कडेन तुमी केन्ना हें सांगल्या बीन? हय हय. मागीर कितें म्हणटात ते? ते कांयच अशें हेंच न्ही तेंचें ना. अशें कांयच उलयना ते अशें. ओके. बरें. थँक्यू. नांव सांगा तुमचें? नांव सांग.
हां कोल्हापचे हां आम्ही कोल्हापचे ओके हांगा तुमकां कितें त्रास जाता तरच आमकां जाता न्हू आमी बरी नासताय पळय हां हय सदां सकयल वचून येवपा जाय सामान घेवन हं. हय. मागीर कशें तुमी जगप कशें जाता आतां आतां कोण आयकना न्हू आमगेले आमदार बीन आसा ते आयकना हां ओके बरें हांगा कोण मात्री आसा कोण प्रेग्नंट आहा कोण गुरवार बायल आसा मागीर तांकां भुरग्यांक कसो त्रास जाता तरच जाता न्हू पळय भुरग्यांक बायल्यांक तर हांगा आनी कितें त्रास जाता तुमी सांगलें म्हाका सगळें पूण हांगा म्हाका घरांनी सगळें सुलभ हेची टॉयलेटीची बीन हे वेवस्था आहा काय ना टॉयलेटीची व्यवस्था ना ना मागीर कशें कितें तुमी मॅनेज करता ताका अशें रानान वयता ना आनी कितें करपाचें हो एक आमच्या मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवची कारण आमी मुख्यमंत्र्यान सगळ्यान पयलीं म्हटलें की 100% ODF म्हणटा ती आमच्या गोंय जाला ODF म्हणजे ओपन डेफिकेशन फ्री पूण आमी जेन्ना हांगा उलयता धनगर वाडो कवळ्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेन्ना हांगासरले लोकूच म्हणटा तांचे कडेन सुलभ शौचालय ना म्हणजे ते रानान बीन वतात आनी मॅनेज करता तुमी ही गजाल तुमी सगळ्यांनी गव्हर्मेंट हेका सांगलें पंच आनी सरपंचाक मागीर त्यांनी कांयच वेवस्था अजून ना रिद्धी ओके तुझे सानवी सावी मिताली दीक्षा दिपाली चडशी चेडवां दिसता म्हाका हांगा आनी तुमकां स्कुलाक कशी येतात वयतात तुमी हां चलत वयतात हांगासरल्यान पांय दुकाना मागीर कितें करता आनी मागीर दनपारां येताना भूक लागना ना गो बाय मागीर कितें करतात तशीच येता चलत ती बॅगूय जड मुगो वाटेर बसत बसत येता काय डायरेक्ट चलत येता बसता थंय अरे बाबा तुमचें नांव सांगा माझे नाव किसन आणि आयज किसन किसन नायक आणि तुम्ही हो जो जागो आहा हांगासरल्यान ते धनगर वाड्यार वयता तो ओनर तुमी ओनर आमी टोटल 6 जाण ओनर आसा हे प्रॉपर्टीचे आणि आमी केन्ना अशें की गोवळ्यांक केन्ना आमी रस्तो दिवना अशें म्हटलें ना आमी दिता म्हूण सांगलें तुमी फुडलो प्रोसिजर करा म्हूण सांगलेलें आनी हेंकां रस्त्याक लागून हांव सुदीन ढवळीकारा कडेन सुद्दां गेल्लो आसा की हेंकां रस्तो करून दिवचो म्हणून तेन्ना ढवळीकारूच म्हणपाक लागलो हेची गरज ना म्हणून ढवळीकारान सुद्दां म्हाका म्हणलेलें आसा की एकाचे लोकांनी प्रॉपर्टी वयर घेतलेलो आहा जेन्ना ही जर रस्तो केलो जाल्यार हांकां रस्त्यार येवचें पडटलें सकयल येवचें पडटलें ते लोक त्रास करतले अशें तेजें म्हणणें आसा पूण हांव कितें म्हणटा जेणी कोणी जावं ती प्रॉपर्टी विकतूच घेतल्या ही प्रॉपर्टी फुकट कोणी घेतली ना आयज नाल्यार फाल्यां रस्तो जातलो अशे तरेन ही लोकांनी बी घेतलेली आसा की अशे तरेन की लोकांक ती फुकट जागा मेळना आनी हेंच्यांनी ती जागा पयलू लोकांक विकलेली आसा पंचायत बीन तुमचे कडेन प्रपोजल घेवन केन्ना येवन ना तसो प्रपोजल आमचे कडेन कोणी हाडूना हाडपा जाय न्ही तसो आमदारान बी हाडपा जाय न्ही पंचायतीन तेंच्यांनी काम करपा जाय जो बसो बरो ओनर आमी म्हणून आमी तांकां असो रस्तो करून दिवपाक शकना आमी 10 मिटर रुंदी वयर पर्यंत रस्तो तसो दवरलेलो प्लॅना प्रमाणे जर आमदारूच जर हें लक्ष घालिना जाल्यार हाजेर कोण घालतलो हेंचें लक्ष आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी पळयता तेंची भुरगीं खानार मारून जाणटेल्यांक नेणटेल्यांक बरें ना जाल्यार कशें हाडटा तें आमी पळयलां आनी तांकां खूब त्रास जाता ल्हान ल्हान भुरगीं आतां तुमीच पळयता ती शाळेन कशे तरेन बावडी वयता वयल्यानच्यान सकयल आमकांच आमचे एक प्रॉपर्टी वयर पळोवपा जर सुद्दां वयतलो जाल्यार आमकां बेजार येता आमी वचना कित्याक वयर चडटा आनी देंवता म्हळ्यार नाका आतां रस्त्यार सगळे फातर बी व्हांवन येयल्या लोकूय पडटा आमी बी गेल्यार आमकां भंय पडपाचें आनी आमी तेंची भुरगीं कशीं चलोवन येता आमकां खबर ना आनी ही जी ल्हान ल्हान भुरगीं तेंच्या हेंचे फुडें फ्युचर कशें म्हणून खबर ना म्हाका आयज तुका खबर आसता वचत गाडये शिवाय भुरगीं वचना आनी इतली वाट ती बावडी ल्हान भुरगीं चलोवन येता पळोवपा सुद्दां आमकां एक काकूट दिसता त्या भुरग्यांची ती काकूट ती आमदाराक तरी येवपा जाय आमदारान तरी विचार करपा जाय जर आमचे कडेन तो प्रपोजल हाडलो अवश्य तो रस्तो जावपाक शकता जो पर्यंत तो प्रपोजल आमचे कडेन आमदारूच जर हाडिना जाल्यार कसो जातलो हे पंचायत मेंबर फक्त इलेक्ट जावन जाता आपले पुरतीच काम आपले पोट भरपा लागून पंच सुद्दां म्हाका दिसता तेंगेले आसतली तेणी फक्त आपलें साजेल आनी खंय तर दुसरे कडेन वचून रावली ती एक हांगा गटारां फातर घालिना आनी हांकां रस्तो खंयचे करताली ती तर हे पंचाक सुद्दां कांय अर्थ ना ही पंच फक्त कितें आसा निवडून येयले म्हणटरी फक्त आपलें पोट भरपाक खंय तरी ती आमदारा फाटल्यान धांवता ही तेंच्यो धनगर समाजाचे बाबा एक तांकां रस्तो ना हेजी कोणूच विचार करिना इतलें हांव
तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की आमदारान जावं आमचो आतां प्रमोद सावंत डबल इंजीन तेणें तरी लक्ष दवरून हे धनगर जे समाज आसा तांकां ह्या रस्त्याचो प्रपोजल आमचे कडेन हाडचो. जर हाडलो जाल्यार आमी अवश्य ताचेर कितें तरी डिस्कशन करपाक शकता सगळे मेळोन. थँक्यू, देव बरें करूं तुमकां. वतना तर तुमकां सांगलेत आमी, पूण जी येतना जी परिस्थिती जाता पळय हांगा ती पळयात. हांगा ही जी गेवती आसा ती पावसान चिंतात तुमी कितें जावं शकता आनी भुरग्यांक निसरले की सोमते सकयल तकली हात पांय लोकांचे मोडलेले आसा हांगा. पळोवंक शकता तुमी कसले फातर आसात ते. दिस इज वॉट इट इज. दिस इज आवर डेवलपमेंट. आनी आमी हांगा एक्चुली कोणाक ब्लेम करपाक किंवा अकावंटेबिलिटी मागपाक आयले ना. हांगा लोकांचें दुख्ख कितें आसा, तांकां त्रास कशे भोगचे पडटा, लोकांक कितें जाय, हांगा कितें चल्लां तें खरी पळोवपा खातीर आमी दाखोवपा खातीर आयल्यात. दिस इज नॉट टू ब्लेम एनीवन. हांव परत एकदां सांगता, बट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांची वोट घेतल्या तांचे MLAची, तांचे पंचायतीची, जे सरपंच आसात, पंच आसात, MLA आसात, तांणी हांगा दखल घेवची आनी ह्या लोकांक एक ल्हानसो रस्तो करून दिवचो. आमी म्हणयना 4 व्हिलरांकूच दियात म्हणून, पयलीं जाता तसो एक 2 व्हिलरांक सुद्दां रस्तो दिलो की तांचे मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. एक ल्हानसो जेन्ना आमी म्हणटा डेवलप स्टेट असो, तेन्ना लोकांक एक एम्बुलन्स, एक फायर ब्रिगेड येवपाक असो जागो दवरूंक जाय. लोकांनी आपल्या डेलीचो बाजार कसो करचो, हांगा तोय हाडटलो एक वांगडा जाल्यार तांकां वयर व्हरपाक त्रास तो कसो व्हरतलो. सो दे हॅव टू टेक इट ऑन डेली बेजीस, स्मॉल थिंग्स. हे पळयात. तर मागीर सांबाळून हांव सांबाळटा, हांव धरता आनी वयता. दीस इज रियली बॅड सिच्युएशन. तर आमी पळयतात गोंयान आजुनूय अशे जागे आसा जंय लोकांक उदरगत म्हणटा ते कितें तें आजुनूय खबर ना. ते लोक जेन्ना थंय मात्री जाणटी बायलां जी आसली ती आमकां रिक्वेस्ट करूंक लागली की बाई मातशें पळय कितें जाता, आमकां एक रस्तो करून दी, भुरग्यांक खूब त्रास जाता येवपाक वचपाक. तांकां आमी कितें म्हणचें की आमचें गव्हर्मेंट करोडांनी रुपया मोडटा पूण तांच्या खातीर कांय करूं शकना. वी आर सो हेल्पलेस हियर. काय करू शकना किंवा काय सांगू शकना, कारण जोपर्यंत गव्हर्मेंट डिसायड करिना की हांगा एक रस्तो करतले तोपर्यंत कांयच जावं शकना. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा रस्ते एक्चुली करूं शकता. हांगा वाट आहा, जागो आहा खूब. गव्हर्मेंटान जर डिसायड केलें की हो लँड अक्वायर करत जर गव्हर्मेंट, जाल्यार हांगा रस्तो जावं शकता. कित्याक जावं शकना, जेन्ना गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना 100रांनी घरां उडयतात ते आनी अक्वायर करतात जागो. शेतांची काळजी न्ही, फार्मरांचे एग्रीकल्चरल लँड, जाल्यार हो कित्याक जावं शकना. जेन्ना पंचायती कडेन वतात जाल्यार पंचायत म्हणटा NOC हाडात ओनरा कडल्यान. लोकांनी वचून हाडपाचें रस्त्या खातीर NOC. हे काम पंचायतीचें, गव्हर्मेंटाचें. तांणी लँड एक्विजिशन करपाचें हांगसर.
तर हे असले आमचे आमी कवळे पंचायतीचे फाटल्यान जो आसा धनगर वाडो मडकय पंचायतीन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयल्या लोकांक कसले त्रास काडचे पडटा, भुरगीं कशीं चलतात, कशें आमचे स्वताचो आमी हो अनुभव घेतला जो 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर जो चलचो पडटा आनी जो स्टीप हिल आसा थंय लोकांक कितलो त्रास आमकां कमीत कमी आमकां 2-3दां आमकां रावन येवचें पडलें. ही ल्हानशी माणकुली भुरगीं कशीं येता आसतलीं भुकेच्या वेळार ते गव्हर्मेंटान चिंतचें पडटलें कारण हांगा येवपाक लोकांक वयर हाडपाक वाटेक खूब ऑप्शन्स आहा पूण आजून पासून अशें म्हटल्या प्रमाणे लोकांचे जेन्ना आमी आयकलें की आमच्या पॉलिटिशनांक एक मनान एक कमिटमेंटूच ना, तांकां एक हेच ना की आमी हें करून दितले लोकांक खातीर, आमी तांकां रस्तो करून दितले हे तांच्या मनानूच ना. ते फक्त हांगा इलेक्शनाच्या टायमार येता, वोट घेता आनी ताच्या मागीर तांकां ह्या लोकांची गरज ना. आनीक एक असो एक व्यक्ती गावलो जो उलोवंक सोदिनासलो. ताणें म्हटलें की हांगासरले स्थानीक आमदार आसूं किंवा लोकल पॉलिटिशियन दुसरे सुद्दां आसूं तांकां अशें दिसता की हांगा डेवलपमेंट जर जायत जाल्यार घरां बिरां खूब येतलीं आनी मागीर हांगा इलिगल डेवलपमेंट बीन खूब जातलो. पूण ताज्या खातीर हे जे लोक आहा हांगासरलीं जी तुमी घरां पळयता 8 काय 9 घरां आसा, मागीर वोट्स आहा लोक ते मनीस न्हू काय, तांकां डेवलपमेंट नाका. त्या सगळ्यांक डेवलपमेंटाची गरज आसा, सगळ्यांक रस्त्यांची गरज आसा. 4 व्हिलर सोडा हांगा 2 व्हिलर येवपाक सुद्दां जागो ना वयर येतलो जाल्यार. सो this is something our government chief minister Dr. Pramod Sawant has to intervene and look into. हांव आतां उलयलां पळय ते अंडरग्रावंड केबलिंगाची ती बॉक्सां हांगा घातल्या पूण ती घातल्या ती बरी आहा पूण हांगा लोकांक सुलभ शौचालय जाय, हांगा लोकांक रस्ते जाय, तांकां हॉस्पिटलां जाय, तांकां कितले पयस वयचें पडटा. एक प्रेग्नंट वुमन हॅज टू बी शिफ्टेड ऑलमोस्ट 2 to 3 months बिफोर हर डिलिव्हरी डेट टू सम रिलेटिव्स प्लेस आउटसायड आनी थंय ताजी मागीर डिलिव्हरी जातकूच मागीर ताका वयर हाडटा. सो दीस इज द सिच्युएशन हियर इन गोवा. आनी आमकां सारकी लजेची गजाल कित्याक हांगासरल्यान फोंड्या एक फ्यू किलोमिटर्स अवे कवळे पंचायत इज जस्ट 1.5 kilometers डावन आनी धवळी बायपास आसा तो आनी इतलो डेवलपमेंट ह्या सायडीन आसा. आनी जेन्ना आमी ही गजाल उलयता तेन्ना रस्तो ना म्हणून लोकांक इतलो त्रास जो जाता तो सोंसपाचो असो न्हू. तर अशेंच आमी अशेंच जे गोंयची आमची ग्रावंड रियलिटी जी आसा डेवलपमेंटाचो जो आमी आमचे पॉलिटिशियन मोठे उलयतात की गोंयान इतलें डेवलपमेंट जालें तितलो असलीच गजाली खरी जी वस्तुस्थिती जी आहा ग्रावंड रियलिटी जी आहा ती आमी तुमच्या मुखार परत हाडटले पळयत रावत गोंयकारपण. दिस इज सुरज नांद्रेकर विथ तन्मय पांगम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.